मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आजच्यो मुखेल खबरो। गीतिका आत्महत्या प्रकरणातलो आरोपी गोपाळ कांडाची गोंयांत आशिल्ली आनीक लफडी। दिल्ली पुलीस कांडाक सोदपाक गोंयांत। कांडाचो खास मनीस जैनाचो सोद सुरू। पळयात खासा रिपोर्ट। मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर बांदकामांचो 6 म्हयन्या भितर सर्वे करून ती मोडपाचो हायकोर्टाचो आदेश। सरकाराने दिले कोर्टाक उतर। 1,500 घरां आनी बांदकामाचेर प्रश्नचिन्ह। कानोळेच्या सनबर्न पार्टीक सरकारान अजून दिल्ली ना मान्यताय। पार्टी खातीर लेखी अर्जूय आयिल्लो ना। तिकेटी बूक केल्ल्यांचे पैसे बुडले जाल्यार सरकार जबाबदार ना। पर्रीकाराची शिटकावणी। तेंबी राय बंगलो फोडपाचो चोरांचो यत्न फसलो। चोरांनी केल्ल्या हल्ल्यांत फैजन शेख जखमी। बोवाळाक लागून शेजाऱ्यांक जाग आयिल्ल्यान चोरांनी काडल्यो फुज्ज्यो। हाताक कांयच लागले ना। आणि देशभरातल्या लोकांबरोबर गोंयकारांनी गोविंदाचो गजर करीत मोठ्या उमेदीन मनयली अष्टम। शाळा कॉलेजी शारांनी ल्हाना व्हडांच्यो दहीहंडी सर्ती। पळयात गोंयच्या अष्टमीचे वेगवेगळे रंग। आता खबर विस्तारान। हरियाणातल्या गीतिका आत्महत्या केशीक गोंयांत वेगळेच मोडण मेळ्ळा। केशींतलो मुखेल आरोपी गोपाळ कांडा गोंयांत आसा अशी माहिती मेळिल्ल्यान दिल्ली पुलिसांची टीम गोंयांत पावल्या। कांडाचो एकदम उजवो हात ताचे सगळे वेव्हार सांबाळपी जैन नांवाचो एकलो गोंयांत आसा। ताकाय पुलीस सोदतात। कांडा कडेन संबंद आशिल्ल्या एका बायलेची दिल्ली पुलिसांक चवकशी करपाक जाय। ते शिवाय आनीक एका बायले कडेन कांडाचो अनैतीक संबंध आशिल्लो म्हणपाचें आता उक्ताडार आयलां। तांकां रावपाक ताणें गोंयांत फ्लॅट आनी हेर गजाली दिल्ल्यो। पळयात खासा रिपोर्ट। गीतिका शर्मा ह्या आदल्या हवाई सुंदरीन 5 ऑगस्टाक दिल्लीतल्या आपणाल्या घरा आत्महत्या केली। मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या मिंड क्रूज कसिनोची मॅनेजर म्हूण ती 2009 वर्सा काम पळयताली। MDLR कंपनीन कसिनो रियो हो कसिनो लीला गटाकडल्यान विकत घेवन मिंड क्रूज अशें ताचें नांव बदलिल्लें। सध्या हो कसिनो विकपाक काडला। सुत्रां म्हणटात MDLRच्या कसिनोत गीतिका संचालक दर्जाच्या पदार आशिल्ले। ताचे कांडा वांगडा आशिल्ल्या लागींच्या संबंधाची म्हायती सगळ्यांक आशिल्ली। ती दोगांय गोंयान अदीमदीं यो वच करताली। सुरवातेक गीतिका हडफड्या मिंड क्लब कसिनोत कामाक आशिल्ले। उपरांत ते कांडाच्या मिंड क्रूज कसिनोचो वेव्हार पळोवपाक लागले। गीतिकान 3 वर्सां पयलीं MDLR कंपनी सोडली। कांय दिसांनी हो कसिनो बंद केलो। ताका लागून सगळे कर्मचारी रस्त्यार पडिल्ले। कांडाच्या एका बायले लागीं अनैतीक संबंध आसात अशें गीतिकान आत्महत्या करतना बरयल्ल्या चिटयेन म्हणिल्लें। ती बायल गोंयान आसता। पयलीं ती पर्वरे रावताली। मागीर तिका ताळगांवां एक फ्लॅट दिल्लो। कांडाचे गोंयचे कांडान एके बायलेक ताळगांवां 2 फ्लॅट घेवन दिल्यात। एका फ्लॅटान त्या बायलेचे आवय बापूय रावताले। कांडाचे आनीक एके बायले वांगडा संबंध आशिल्ले। ह्या दुसऱ्या बायलेक दोनापावला फ्लॅट घेवन दिल्लो। हरियाणाचे आदले मंत्री कांडा आनी अरुणा चड्डा ह्या दोगांची नांवां गीतिकान आपणाल्या चिटयेन घेतल्यात। कांडा सध्या फरारी आसा। गीतिकाच्या आत्महत्येचो गोंयाकडे कितें संबंध आसा ताची चवकशी करपाक दिल्ली पुलीस सध्या गोंयान आसात। तळगांवां रावपी बायलेक मेळून दिल्ली पुलिसांनी ताची जबानी घेतल्या अशी माहिती सुत्राकडल्यान मेळ्ळी। जैन नांवाच्या कांडाच्या एका मॅनेजराक पुलीस सोदतात। कांडाच्या सगळ्या कर्तुबांची ह्या जैनाक खबर आसा अशें पुलिसांक दिसता। जैन मेळ्ळो जाल्यार कांडाक धरपाक वेळ लागचो ना अशें पुलिसांक दिसता। जैनाक सोदपाक पुलिसांचे नेटान यत्न चल्ल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। मोती दोंगरावेल्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामांचो 6 म्हयन्या भितर सर्वे करून तसली बांदकामां मोडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक दिला। सरकारान तशें उतर हायकोर्टाक दिला। मुंबय हायकोर्टाचो एकलो ज्येष्ठ अॅडव्होकेट पुनाळेकरान हायकोर्टात ही जनहित याचिका घाल्ली। तिचे निकाल दितना हायकोर्टान हो आदेश दिला। याचिकेत केल्ल्या दाव्या प्रमाण मोती दोंगरार सध्या कम्युनिदाद जमनीर बांदिल्ली 1,500 वयर अशी बेकायदेशीर बांदकामां आनी घरां आसात। Advocate General Mr. Nadkarni gives an assurance that in a period of 6 months he will survey the entire Moti Dongar. He will list out every and all structures which are illegal on Moti Dongar, and within 6 months he will demolish them. Okay. So 6 months assurance has been given. Now what happens? Suppose he does not do in 6 months, then I have to file a contempt
don't follow, that becomes an order now. मोती दोंगरावयली ही सगळी बेकायदा बांदकामां कोमनिदाद जमनीत आसात. थळाव्या पालिकेन ह्या बेकायदा बांदकामाचेर आडनदर केल्ल्यान ती वाडतच गेली. ही सगळी बेकायदा बांदकामां जातून कांय धार्मीक स्थळांचो आस्पाव जाता कसलीय कागदां करिनासतना बांदल्यात. Yes, they are all illegal, including the bungalow which is considered by that Muslim fellow who is the leader of Congress, and that minority person who was considered on that is also illegal. Okay, so Majority of the structures are illegal. Only legality is the toilet which is considered by Digambar Kamath, and that one Hindi school he has created. I don't know what Hindi has to do with Goa. Hindi school he has created for the migrant population. These are only two legal structures there. The judges bungalow and government bungalows are legal. Otherwise, everything on Moti bungalow is illegal in my view. गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णीचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत कोर्टान याचिका निकालात काढली अशें आदोगाद पुनाळेकारान सांगलें. मोती दोंगरावयली सगळीं बेकायदा बांदकामां 6 म्हयन्यां भितर मोडपाचें ॲडव्होकेट जनरलान मान्य केलां. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान आमचे खबराकार समीर भट आनी सावियो डायस. कानोळे दर्यावेळेर जाता त्या वार्षिक सनबर्न पार्टीक सरकारान मान्यताय दिल्ली ना. आयोजक आपल्याक मेळून गेल्यात हाचो अर्थ सरकारान मान्यताय दिली अशें जायना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. आपल्याकडे पार्टी खातीर लेखी अर्जूय आयिल्लो ना. पार्टी खातीर तिकेटी बूक केल्ल्यांचे पयशे बुडले जाल्यार सरकार जबाबदार ना अशी शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकात कानोळे दर्यादेगेर सनबर्न पार्टी जातली म्हणपाचें आयोजकांनी जाहीर केलां. म्हजे कडेन तांचे अजून पर्यंत रिटर्न कांयच येवंक ना. हांवें दिवं ना, लास्ट मोमेंट हांव दिवचो ना. हांव रवी नायक न्हय जालो विशय. आनी त्या पेक्षा इफ दे आर इंटरेस्टेड दे हॅव टू कम विथ फॉर्मल एप्लिकेशन इन एडवांस. He has met me, but that doesn't mean the permission is granted. They have to take. How did this start booking? You ask them, ask their customers. How can I answer that? As far as I am concerned, permission has to be, such matter has to be given at least 1 month before. So they have to come approach. If they approach, we will consider. At that moment I can tell you. I can't tell you now. If he has booked a ticket and tomorrow government does not give permission, he will have to refund to the person or face What the is criminal your charges. will you all allow? No comment on some application which has not been received. Why should I comment on that? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.